विचारिल्ले बाब गोविंद गावडे की कला अकादमी अजून कित्याक इनॉग्रेट जावंक ना काय म्हणून ताणें म्हळें कित्याक जावंक ना ते तुमी PWDकूच विचार म्हणून म्हाका दिसता बाब गोविंद गावडेक खबर आशिल्लें की कितें तरी चल्लां हांगा आनी लिपोवपाचो हो प्रयत्न आशिल्लो तर सांगपाक खूब वायट दिसता। पयलीं म्हळ्यार येदो व्हडलो स्कॅम हाजें रेनोवेशन करपाक उगडो जाल्लो 50 कोटीचें रेनोवेशन कांयच अकाउंट्स ना कांयच टेंडर्स ना डायरेक्ट काडून खंयच्या तरी प्रायवेट पार्टीक दिलो आनी इतले पयशे खर्च करून सुद्दां ही दशा रिनोवेटेड बिल्डींग इनॉग्रेशन जावच्या पयलींच पडली तर कितें चल्लां ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान। आमकां बाब नरेंद्र मोदी म्हणटालो की ना खाऊंगा ना खाने दूंगा पूण गोंयान भारतीय जनता पार्टी सरकाराचें कितें चल्लां तुमच्या समोर आसा। हो सगळो आतां लिपोवपाचो प्रयत्न चल्ला, पड्डे घाल्ले आसा, गार्डाक दवरला, कोणाक मिडियाक सुद्दां एंट्री बंद केल्ली आसा पूण कोण कितले खाला सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा। हांव हाका म्हणटलो की हो आमचे कडेन ऑलरेडी लुईस बर्जर स्कॅम जालो पूण जाका लुईस फिलिप शर्ट घालपाची खूब आवड आशिल्ली हाका आतां लुईस फिलिप स्कॅम म्हणपाची संदी आयली आसता। सो वी कंडेम दीस इज द प्रूफ ऑफ भारतीय जनता पार्टीज करप्शन। हांचे सगळ्या कामान करप्शन पणजे शहराचे म्हणजे हे हात लायता थंय वाट लायता अशें जाल्लें आसा। पणजे शहर काय बरें आशिल्लें सुद्दां आमचें स्मार्ट सिटीच्या नांवान ताची कितें दशा करून उडयला पळयला तुमी। कला अकादमी ज्या एका इंटरनॅशनली रिनावंड आर्किटेक्ट बाब चार्ल्स कोरियान बांदिल्ली ही चार्ल्स कोरियाक कितल्यो गाळयो दिल्यो बाब गोविंद गावडेन पूण ताजे बिल्डिंगेक रेनोवेशन 50 कोटी खर्च करून कितें दशा करून उडयला तुमी पळयात। तर ही करतूत आज ही भारतीय जनता पार्टीची आनी ह्या भारतीय जनता पार्टी कडल्यान जितल्या बेगीन आमकां सुटका मेळटली तितले बेगीन बरें गोंय वाचतलें पणजे वाचतलें अशें आमकां दिसता।